केरळचो पारंपरीक नुस्तेकार एंथोनी हो सायकल यात्रा करीत केरळच्यान गोंया पावलो। दर्यादेग वाठार सुरक्षीत उरचे आणि पारंपरीक नुस्तेमारीचे संवर्धन जावचे ह्या हेतान एंथोनीन केरळ सावन गुजरात मेरेन 8000 किलोमीटर सायकल चलयत जागृताय करपाचो निश्चय केला। केरळ सावन गोंयांत पावतकीच गोंयच्या रापणकार एकवटान तांकां येवकार दिलो। दर्यादेग वाठार सुरक्षीत उरचे आणि पारंपरीक नुस्तेमारीचो संवर्धन जावचो ह्या हेतान केरळचो पारंपरीक नुस्तेकार एंथोनी हाणें केरळच्यान गुजरात मेरेन 8000 किलोमीटर सायकल चलोवन जनजागृताय करपाचो निश्चय केला। सागरमाला बंदर प्रकल्पा वरवीं लाखांनी पारंपरीक नुस्तेमारांचो उदरनिर्वाह नश्ट जावपाची शक्यताय आसा आनी हो संदेश पसरोवपाक एंथोनीन सायकल यात्रा करीत केरळच्यान गुजरात मेरेन जनजागृताय करपाचें थारायलां। सध्या एंथोनी 800 किलोमीटर सायकल यात्रा करीत गोंया पावला। दर्याची राखण करपा खातीर जागृताय करपाच्या हेतान तो फुडें गुजरात मेरेन सायकल यात्रा करतलो। कासावले हांगासर गोंयच्या रापणकाराचो एकवट संघटनेन तांकां येवकार दिलो। दर्यादेग वाठारांनी येवपी पोर्ट्सांक लागून दर्यादेग वाठार आनी पर्यावरण नश्ट जावन पारंपरीक नुस्तेकारांचेर हावळ येवपाची शक्यताय आसा। एंथोनीचो हो संदेश लोकां मेरेन आनी सरकारा मेरेन पावचो ह्या खातीर गोंयच्या रापणकार एकवटाचे वतीन ओलंसियो सिमोइजान एंथोनीक ताच्या फुडल्या सायकल यात्रे खातीर परबी भेटयली। आयज आमी कासावली मातानीच्या पुतळे लागीं सकयल आसा आनी आमचो फिशरमॅन भाव एंटनी तो एक डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी आहा ऑफ KSMTF ट्रेड युनियन ऑफ केरला आणि जी फिशरमॅन एसोसिएशन आसा तो आलापुझाच्यान गोंय सायकल करून येयलेलो आसा। ही हॅड स्टार्टेड इज जर्नी ऑन April 3rd आनी आयज तो गोंयान पावलेलो आसा। ऑलमोस्ट 800 किलोमिटर्स कवर केलेले आसा। तशेंच करून तो हिंगाच्यान महाराष्ट्र वयतलो आनी गुजरात वयतलो। टोटल 3000 किलोमिटर्स तो कवर करतलो फ्रॉम सायकल। आता तेजो हेतू आसा की कोस्टल एरियाची इश्यू ते समजोवपाक आनी कोस्टल रायट एक्ट हे डिमांड करपाक तो आयज हे सायकल करता आनी हे एक बरें एक इनिशिएटीव ह्या फिशरमॅनान भावान घेतलेलो आसा। आनी म्हाका दिसता सगळे गोंयचे फिशरमॅनाक हो एक फिशरमॅनाक एक रोल मॉडेल कसो जाता, कित्याक तेजे वील आनी डिटर्मिनेशनाक घेवन तो एकलो सायकल करून तो केरळाच्यान गोंया पावलेलो आसा। आनी आमी मागता देवा कडेन की तेजी जर्नी टील गुजरात बरी जावची आनी तेजी मेसेज पळय आसा ती सगळ्या कोस्टल एरियान पावची आनी गव्हर्मेंटाकूय पावची म्हणून हांव ह्या सरकाराकूय विनंती करता की जे फिशरमॅनाचे मुद्दे आसात, जे कोस्टान जे पोर्ट्स येवन फिशरमॅनाक काबार करता, केरळाय पोर्ट येता, गोंयानूय पोर्ट येता, महाराष्ट्रानूय पोर्ट येता, गुजरातानूय पोर्ट येता, हे सगळे पोर्ट जे एंटी फिशर्स आहात ते फाटीक घेवचे म्हणून सरकाराक मागता। केरला टू गुजरात coastal yatra, coast to coast coastal yatra. I aim on save fishermen, save coast, and save fisher people and livelihood of the Indian coastal. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।